मोगाळे भाव भयणीनो, जेजूचें परगट जिवीत जेजूचें मिसांव अरंभातावन अखेर पर्यंत गलिलियांतावन सुरू करने जेरुसलेमा पर्यंत नजरेतावन आरंभ करने जेसू कुर्सारे मोरता पर्यंत एक वाद विवादाचें आनी पंत आव्हानाचें मिसांव जावन आसलें. जेजूचें हर एक उतर तर्काक आनी तक्राराक एका कुशीन तें उतर आनेका मनशाक चॅलेंज करतलें जाल्यार आनी एका कुशीन जेजूचें हर एक उतर जुदेवांच्या वा पोरण्या सोल्ल्यांच्या त्या उतरां विरोध जुदेवांच्या परंपरे विरोध जावन आसलें. जें कितें ते संप्रदाय जावन पाळून येतले ताचो विरोध जावन आसलें. कित्याक जेजूक ताचें मिसांव करता आसतना देवाचें उतर चड म्हत्वाचें जावन आसलें. मनशांनी केल्ल्या त्या संप्रदायाक सरी जावन न्हय, मनशाच्या चिंतपाक सरी जावन न्हय, बगार जेजूचें मिसांव देवाच्या योजना प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे तें आसलें आनी त्या पासून हर एक घडये वाद विवाद तक्रार आनी तर्क आसलेंच. जेजू हर एक पटी ताच्या मिसांवा मरिफात ताच्या वावरा मरिफात ताजें तें आसा तें देवपण परगट करूंक आनी तें जुदेवांक सिद्ध करूंक तो आशेतलो. पूण जुदेवांचें चिंतप वेगळेंच. हो एक सामान्य मनीस, हो एक सुताऱ्याचो पूत, हो नजरेंतान जल्मल्लो, हाका शिकप ना, हाका हें सगळें कळटा, हाका आसा ती पदवी देवसराच्या मुखेली बेल्झेबुलांतावन. अशें जायतो वाद जायती टिका जेजू विरोध. पूण ह्या तक्रारा मध्ये ह्या तर्का मध्ये जेजूचें काम ताणें थोड्या मापानपणी उणें केलें गी, थोड्या मापानपणी कॉम्प्रमायज केलें गी. जुदेवा सांगी वय तुमचें चिंतप सारकें म्हणून ताणें सांगलें गी. केदींच ना. आज परत असलीच एक कॉन्ट्रोवर्सी जेजू हाडटा, असलेंच एक तर्क लोकां फुडें दवरता. तुमी म्हजें उतर आयकशा जाल्यार तुमकां मरण येवचें ना. परतून वाद आनी विवाद चलता. तूं प्रायेन 50 वर्सांय जावना तुका, पूण 2000 वर्सां आदीं आयिल्लो तो अब्राहामान तुका पळयला गाय. तूं अब्राहामाचे की व्हडलो की प्रायेन. आनी असलो एक वाद घालता आसतना जेजू ताचे दुसरें एक तक्रार वा दुसरें एक कॉन्ट्रोवर्सी तांच्या मुखार दवरता. आनी ती कॉन्ट्रोवर्सी जावन आसा अब्राहम आसच्या पयलें हांव आसा. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार बिफोर एब्राहम वॉज आय एम. आय एम म्हणलें तें उतर यावे म्हणजे जो आसा तो आसा. हे उतर हे शब्द देवान आपणाक जळत्या बोल्यांत मयचेक परगट करता आसतना उगडापें करता आसतना सांगिल्लें तें तुजें नांव कितें म्हणून इजिप्तांत इस्रायल परजा इसारी जाल्यार हांव कितें म्हणू. आनी देव म्हणटा जो आसा तो आसा यावे. आनी तेंच उतर जो आसा आय एम तें उतर आज जेजू वापरता. आनी तें उतर वापरन आपूण देव, आपुणूच देव आपणाक देवाक सरी करता. आनी हाच्या वर्ते एक विवाद जुदेवा मध्ये आसूंक साध्यच ना. कित्याक जेजू एक मनीस तो कैतान आयला म्हणलें तें जण आसलें. तो मनीस जावन देवाक सरी करता जाल्यार हो एक व्हडलो तक्रार वा ही एक व्हडली देव निंदा. मनशान आपणाक देवाक सरी करचें देव निंदा. आनी त्या पासूनच जेजूक ते पात्रांक
जिवेशी मारूंक आयते जातात. पूण हाचे मदें जेजूचें चिंतप कितें जावन आसा. जेजू स्वता हांव पयस रावलो गी. जेजू स्वता हांव ताणें धांव घेतली गी ना. हांगासर उल्लेख केल्लो आसा ताणें सुकोवन घेतलें. पूण कित्या पासत कित्याक म्हळ्यार ताचें मिसांव आणकी बाकी आसलें. जे स्वताक रुसवात दिवंक आसली ती आजुनूय आणकी बाकी आसलें. ताचें मिसांव ताचो वावर आणकी फुडें व्हरूंक आसलो आनी त्या पासून तांचे तावन तो लिपता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, स्वताक रुजवात दिता आसतना फोट त्या स्वता विरोध झुजता. खंयसर दैवीक सत्यो बलिश्ट आसात थंयसर वायट सकत सयत आपणाचे झूज करता. हें जेजूच्या काळार इसरलें, ताचे उपरांत चलोवन आसा, आतांय चलोवन आसा आनी फुडेंय चलतलें. इगर्ज माता स्वताक रुजवात दिते आसा, क्रिस्ताक परगट करते आसा आनी ह्या वेळार इगर्ज माते विरोधी जायत्यो सक्त्यो वावर करून आसात. जायते लोक इगर्ज मातेच्यो सक्त्यो त्यो तुटोवंक आनी इगर्ज माता शिकयता ते फोट म्हणून रुजू करूंक भायर सरल्यात. पूण इगर्ज माता जे मिसांव इगर्ज मातेक दिला तातूंत फळाफळ घेता गी खंडीत जावन ना. जें कितें पवित्र पुस्तकांत रुजू करून दाखयलां, जें कितें पवित्र पुस्तकांत परगट केलां ती स्वता पवित्र सभा उखलून धरता, परगट करता. आनी जे वायट सक्त्यो ताच्या विरोध आसा त्या वायट सक्ते विरोधी इगर्ज माता झुजता. आनी ही जावन आसा आमा सोमेस्तांक एक देख. आमच्याय दिसपडत्या जिवितांत आमकां जायते विरोधपण पळोवंक मेळटा. विरोधपण थोडे बिडपणी आमचे भितरच आसा जावं पुरो. आमच्यो अस्खतकायोस आमकां स्वताक रुसवात दिवंक एक अडखळ जावन आसात आनी आमकां भायर तावनी जायते विरोधपण आमकां मेळटा. पूण असल्या एका परिस्थितींत आमची जबाब कसली जावंक जाय. जशें जेजू ताका फुडें कश्ट सोंसी जाय, कुरीस वोवय जाय, कुर्सार ताणें मरण पावो जाय म्हणलें सत ताका कळीत आसलें जाल्यार जें कितें ताका मिसांव ताका दिल्लें तातूंत ताणें फळाफळ घेतली ना. त्याच प्रमाणे आमा सोमेस्तांक पवित्र स्नान मुखांत्र तेंच सोम्या जेजूचें सर्गीचें राज स्थापन करचें मिसांव फावो जाला. आनी ह्या दिशेन आमकां जायत्यो अडखळ्यो येतातल्यो खंडीत. पूण ह्यो सर्व अडखळ्यो उतरून आमी जेजू परी त्या अडखळ्यांक फूड करून, अडखळ्यांक मूख करून आमी वचूंक जाय. आमच्या अडखळ्याक पाट करून फळाफळ घेवचें न्ही. बगार अडखळ्यांक मुखामुखी जावन झुजोन जायते वन जावन क्रिस्ताचें मिसांव स्थापीत करूंक आमकां सोमेस्तांक जेजू एक देख जावन आसा, पवित्र सभा एक देख जावन आसा. दुसऱ्यान जुदेव एका संदिग्ध मनोभावाचे जावन आसले, नॅरो मायंडेड पीपल. तांचे थंय जें कितें उगडापें जातें आसा, क्रिस्तां मार्फत उगडापें जातें आसा तें उगडापण स्विकार करूंक ते तयार नासले. तांच्या चिंतपा प्रमाणे मेसाया एक रायाळ मनीस आनी तो कसो येतलो केन्ना येतलो म्हणलें कोणाकच कळीत जावचें ना. तें गुप्ती आसतलें असलें एक चिंतप तांचें जावन आसलें. पूण जेजू ताच्या मिसां मार्फत ह्या चिंतपादावन भायर येवंक तांकां प्रेरण दिता. असले एका संदिग्ध मनोभावांतावन भायर येवंक विविध रितींनी तो प्रयत्न करता. पूण ते संदिग्ध मनोभावांतावन भायर सरून ओपन मायंडेडनेस तांचे थंय नातलें, उक्तो मनोभाव तांचे थंय नातलो. पूण आज आमी सोमेस्तांक आमी सोमेस्तांनी उक्ते मनोभावाचे जावंक जाय. सोम्याची शिकवण, सोम्याचें जिवीत आमचें करूंक जाय, आमचें करून आमी घेवंक जाय म्हणून आमकां आपोवणें दिता.
आनी तें आपोणें जर आमी स्विकार केलें उक्ते मनोभावाचें जावन सुम्याची शिकवणूक पाळ्ळी ताचें जिवीत आमच्या जिविताक सरी करून आमी जियेल्या तर जें सर्गेचें राज सासणीक जिवीत सुमी आमकां दिवंक खुशी व्हरता तें आमचें करून घेवंक आमकां सलीस जातलें. मुगाळ भावनो न्हय भयणीनो, देव जशें देवान अब्राहमाक आपणाक परगट केलें आनी अब्राहमाक आमा सोमेस्तांक एक आशिर्वाद कशें आमकां सोमेस्तांचो जनांक असो भावार्थोचो बापूय कशें आमकां फोव केलें तशें आमी आनेका मनशाक भावार्थ परगट करूंक देव आपयता. अब्राहम जावं पावलो एक सल्लो सर्व जनांक मदें आनी देवा मदें. देवान आपणाक अब्राहमाक उगडापें करून आपूण एल शदाय म्हणजे परमोन्नत देव. एल शदायाक अनेक अर्थ आसा. पर्वतार वस्ती करचो देव म्हणजे परमोन्नत देव म्हणलें तें परगट केलें आनी तेंच सुम्यान आमा सोमेस्तां परगट केला. आय एम जो आसा तो आसा म्हणून जेजू आपणाचें दैवीकपण आमा सोमेस्तां मदें परगट करता. तें दैवीकपण आमी आपणावंक जाय. सुम्याचें दैवीक रूप आमी पळोवंक जाय, अनुभव करूंक जाय आनी त्या पासून सर्व वायटा विरोध पातकां विरोध आमच्या संस्कृतकाय विरोध सुजोवन जेजूक आनी आमकां मुखामुखी भेट जावच्याक खंयच्यो सगळ्यो अडखळ्यो आसात त्यो सगळ्यो उतरोवन जेजूचें मुखामळे रूप पळोवंक आनी सांगात आसचे तें अमर जिवीत सोडूंक आमी आमचें प्रयत्न जारी दवरया. आनी सोमी आमकां थोड्याच वेळान त्या उंड्या आनी वायना मारिफात आपणाक परगट करता आनी त्या सर्गीच्या रासांत आमी ताका भेटता पर्यंत ह्या संवसारी जेजूच्या उतरा प्रमाणें जियोंक देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक प्रयत्न करया. आमेन.